आम्ही आता म्हजे मतदान थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी बूथ नंबर 20चेर आतांच केलें. आता साडे एक 14-15% मतदान जाता. लोक येतात वयतात. हो तसो धाकटो बूथ. एक 540 मतदानाचो बूथ हो. एकूण बरे तरेचो रिस्पॉन्स आसा हांगासर. आनी ओवरऑल गोंय जेन्ना पळयता आसतना उत्तर गोवा आसत किंवा दक्षिण गोवा दोनी पार्लिमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर मोठ्या प्रमाणात मतदान जायत आसा. आनी उत्साहान नवीन मतदार आसत, जाणटे मनीस आसत, युवा युवती सगळेच जाण भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार दोन्ही उमेदवार उत्तरेक श्रीपाद भोवनाक आनी दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास डेंपो ह्या दोन्ही उमेदवारांक मोठ्या मताधिक्यान निवडून हाडटले आनी एक बरो उत्साह सगळ्या मदीं आसा. ओवरऑल उलयल्या नंतर दिसून येता. कितले मार्जीन आसतले दोन्ही? कारण आमी पर्सेंटेज ऑफ मतदान आमचो प्रयत्न आसा की इट शूड बी मोर दॅन 75%. आनी खरोखरच आमी ओवरऑल ट्रायन जर पळयलो जाल्यार मोठें आसा. कारण आमी अजुनूय ठाम आसात की उत्तर गोंया भितर 1 लाख प्लस आनी दक्षिणेक 50,000 प्लस. ऑल ओव्हर इंडिया कितले असतील? ओवरऑल इंडिया जे 400 प्लस म्हणटा ते अजुनूय 400 प्लस हे 100% जातलें. आनी अजुनूय कांय हो तर थर्ड फेज आसा. अजून आनी 4 फेज उरल्या. आनी त्यामुळे सगळ्या हातूंतल्यान ऑल ओव्हर इंडिया भारतीय जनता पार्टीक एक 370 भारतीय जनता पार्टी आनी NDA म्हणल्यार 400 प्लस हे 100% जातले.